33% वुमन रिझर्वेशन्स हे म्हणजे नारी वंदन अधिनियम बिल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी 2023 पास केले. बट ते बिल एक स्टेप पुढे वचून 2011च्या सेन्ससाचेर आनीक 33% सीट दिवन म्हणजे आम्ही जशें म्हणटा की जवळपास 834 सीट लोकसभेचे जातले. विधानसभेचे सीट वाडपाचे आसा. 2029च्या उपरांत लोकसभेत आणि विधानसभेत हे सगळे कडेन लागू जातले. त्या खातीर हांव पयल्यान पयलीं माननीय मोदीजीचे अभिनंदन म्हणटा. समानता न्याय आणि हक्क हो आमकां डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्यांनी दिल्लो. बट आयज पर्यंत जो न्याय आणि हक्क आणि समानता ह्यो महिलांक अजूनय मेळूंक नासले. ते दिवपाचें काम जर कोणी केलें जाल्यार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केलें आनी ताका 33% आज रिझर्वेशन दिता. 2029च्या लोकसभा आणि विधानसभेने आमकां हें पळोवपाक मेळटलें. म्हणून हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें अभिनंदन म्हणटा. आणि त्याच बरोबर म्हज्या सगळ्या महिला भयणींक हांव खूब तांचें अभिनंदन करता की पयले फावटी येद्या व्हडल्या संख्येत त्यो लोकसभा आणि विधानसभेत पावतले. महिलांच्या खातीर आमी जें म्हणटा की विविध कार्यक्रम राबोवपाचे आसता. जी बिल्स पास करपाची आहा तितून ती अग्रेसर आसतली. ज्या निमित्तान म्हणजे आमी म्हणटा की इट इज एन वुमन लेड गव्हर्नन्स हे जावपा खातीर तेजो खूब मोठो फायदो जातलो. अँड वुमन लेड गव्हर्नन्स वील लीड द कंट्री, वील लीड द स्टेट इन फ्युचर इन डिफरंट सेक्टर्स, पॉलिटिकल, इकॉनॉमिकल, सोशल सेक्टर्स. हातूंत आमकां वुमन लीड करता आसतना दिसतली. त्या खातीर सगळ्या म्हज्या महिला भयणींचे खूब खूब अभिनंदन. गोंयांत कशें आसतलें मागीर ते जेन्ना बिल पास जातलें तेन्ना सगळ्यांच्या लक्षांत येता.